दिव्यापोना काळोख अशी ओपार आसा. पोळ्यां ती प्रत्यक्षात येता. मुख्यमंत्री अंत्योदयचो जप करता, पण सरकारी कचेऱ्यांनी सुविधांचो उदय जाल्लो दिश्टी पडना. काणकोण पोळेचो चेकपोस्ट अशाच उदयाची वाट पळयता. सध्या तरी थंय तिमीर पातळना. ही बातमी पळयल्या उपरांत तिमीर भेद जावन अंत्योदय जातलो अशी आस्त दवरुया. पळयात देविदास गांवकाराचो सर्चलायट रिपोर्ट. सध्या गोंयाक सरकार म्हणटा कितें आसा काय कितें असो मोठो प्रश्न. आमी जर काणकोणांतल्यान कर्नाटकांतल्या कारवार वयता आसतना ह्या बॉर्डरी वयतल्यान जेन्ना क्रॉस करता त्या वेळाचेर बॉर्डरीचेर आशिल्ल्या पुलीस आनी एक्सायजीच्या ह्या ऑफिसाक जर भेट दिली जाल्यार ह्या ऑफिसाक पळयल्या उपरांत जे डबल प्लास्टीक कोटींग केला हाजे वयल्यान ह्या सरकारान जे डबल प्लास्टिकाचें सरकार असोच मोठो प्रश्न पडटा. सध्या हाजी अशी परिस्थिती आसा की ह्या ऑफिसाक भितरल्यान आशिल्लो माळय आतां मोडून पडपाक पावला. ह्या प्लास्टिका बरोबर सरभोंवतणी प्लास्टिकाचे घाणवास, नळाक उदक ना. हांगासर जे कोण ऑफिसर रावता ते कशे रावतात आनी कशे दीस काडटा हो आतां तितलोच मोठो गंभीर प्रश्न. एका सायडीन ह्या पुलीस आनी एक्सायज ऑफिसाची इतली दैनंदीन अवस्था जाल्यार दुसऱ्या वटेन काणकोणांतले पुलीस आसा ते आपली एका दिसाची सॅलरी काडून जवळ जवळ 62,500 रुपया एकठांय करून ते श्रमधामाच्या अंतर्गत जी घर बांदपाची योजना आसा जी काणकोणचे आमदार आनी सभापतीन सुरू केल्या ह्या योजनेक ते आदार दिता. सध्या काणकोणच्या पुलिसांक जे गरीब लोक छप्परना करून आसा ते दिसता जाल्यार दुसऱ्या वटेन आपलीच घर मोडून अशा स्थितीन ते केन्ना चिड्डतले स्वताची सुद्दां भंय ना तांकां. इतले आमचे दानशूर जाले काय कितें असोय आतां मोठो प्रश्न आनी हो विशय आतां काणकोणाक बऱ्या रितीन चर्चेक रंगत घेता. गोवा 365 खातीर देविदास गांवकार, जवाहर बर्वे आणि मनीषा जाधव.